सरकारी नोकरी मेळटली म्हणून सुशेगाद रावपाचे दीस आता गेले। आता सरकारी नोकरी लेगीत स्पर्धा दिवन निवड करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान म्हटलां। ते ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर डिजिटल गोवा समिटाची कार्यावळीत उलयताले। ह्या वेळार 800 कंपनींनी वांटो घेतिल्लो, जाल्यार गोंयच्या 54 महाविद्यालयांतल्या सुमार 5000 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या भुरग्यां मदल्या 300 ते 350 विद्यार्थ्यांची निवड जातली। तांकां डिजिटल मळाचेर काम करपी कंपन्यां कडेन काम करपाक मेळटले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिल्या। ह्या समिटांत गुगल तशेंच हेर मळावयल्या कंपन्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। गोंयची बेरोजगारी कमी करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली। म्हाका गोंयांतलो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाडोवपाचो ना, म्हाका गोंयांतलो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमी करपाक जाय आनी ते कमी जर करपाक शकता आसत जाल्यार तुमीच आमी म्हणटा की नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज जी मेळटली ती ग्रॅब करपाक आमी शिकपाक जाय। स्किलिंग, अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंग करपाची आमची तयारी जाय। म्हाका कळना एकदां की भुरगे सदांच अवेर आसता काय ना वॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन द गव्हर्मेंट अँड द प्रायवेट सेक्टर्स। देर सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पण आमी फक्त नोकरी खंयची LDC ना जाल्यार MTS मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एडवर्टायजमेंट येतले हांव एप्लिकेशन घेवन खंय तरी कोणा कडेन वयत, ते दीस गेले। हांवें मुद्दामून सांगता ते दीस गेले। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन येता। एवरी जॉब will coming under the staff selection commission. गोंयांत GPSC आणि स्टाफ सिलेक्शनाची तयारी आतापासून करपाक सुरवात करा। कॉम्पिटिशन इज द मस्ट आणि त्याच बरोबर एक्सपिरियन्स इज द मस्ट आणि म्हणून तर आम्ही अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम फाल्यांच्यान इंट्रोड्यूस करता। पास आउट जाल्लो भुरगो प्रत्येक इधर तो ग्रॅज्युएट आसूनी, ITI आसूनी, इंजिनियर आसूनी, तेणी अप्रेंटिसशिपा खातीर इधर इन द गव्हर्मेंट अदरवायज द प्रायवेट ताणी जॉईन जावपाक जाय। कारण गव्हर्मेंटान येतलो आसत जाल्यार ताका एक्सपिरियन्स ह्यान फुडें कंपल्सरी आसतलो। जस्ट ग्रॅज्युएट जावन आनी आसलो जाल्यार ताका नोकरी मेळची ना, काम करपाची तयारी दवरची पडटली।